चली पत्रकाराच्या बलात्काराची केशी तेहलकाचो आदलो संपादक तरुण तेजपाल आड केशीची सुनावणी सुरू करची म्हूण सुप्रीम कोर्टान ट्रायल कोर्टाक आदेश दिला। मात हायकोर्टात तेजपालान केस रद्द करपाक केल्ल्या अर्जाचो निकाल लागमेरेन ट्रायलीचो निकाल जाहीर करचो न्ही म्हूण सुप्रीम कोर्टान निर्देश दिल्यात। 3 म्हयन्यां भितर तेजपालाच्या याचिकेचेर निर्णय घेवचो म्हूण सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाक प्राझ दिला। तेहलका बलात्कार केशीत सुनावणी पुराय करूंक आनीक वेळ दिवचो म्हूण म्हापसा सत्र न्यायालय सुप्रीम कोर्टात गेल्ले। आपल्याक बलात्कार केशींतल्यान मुक्त करचो म्हूण आरोपी तरुण तेजपाल हायकोर्टात गेल्लो। उपरांत हायकोर्टान 26 सप्टेंबराक अंतरीम आदेश दिवन ट्रायल कोर्टातली सुनावणी ताच्या अर्जाचो निकाल लागमेरेन स्थगीत दवरिल्ली। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा उपरांत ही ट्रायल आतां चालू जातली। आर्ग्युमेंट आयकले उपरांत सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टाचो अंतरीम आदेश कडेक दवरलो आनी ट्रायल कोर्टाक सुनावणी सुरू करपाचो निर्देश दिलो। मात हायकोर्टान तेजपालाच्या अर्जाचेर निकाल दिमेरेन निकाल जाहीर करचो न्ही म्हूण सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां। हायकोर्टान तेजपालाच्या अर्जाचेर 3 म्हयन्यां भितर निकाल दिवचो म्हूण सुप्रीम कोर्टाचो आदेश। हायकोर्ट तेजपालाची केस मंगळारा सुनावणेक घेता। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। 2 दिसां भितर वागातोर शापोरा वाठारांत उदका पुरवण सुरू केली ना जाल्यार रस्तो आडोवपाची शिटकावणी गांवच्या लोकांनी दिल्या। फाटल्या 6 म्हयने वागातोर शापोरा वाठारांत सारके उदक मेळना। निमणे लोक पीडब्ल्यूडीचे अधिकारी आनी डब्ल्यूआरडी मंत्री पालयेकाराक मेळ्ळे। दुसरे वटेन खोरजुवें उदक नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल ते पीडब्ल्यूडीत पावले। शापोरा वागातोरच्या लोकांक उदकाच्यो कटकटी नित्याच्योच। फाटले 6 म्हयने जाले उदक सारके येना म्हूण लोक बेजारले। निमणे हणजूणच्या सरपंचाक घेवन लोकांनी डब्ल्यूआरडी मंत्री पालयेकार आनी पीडब्ल्यूडीच्या अधिकाऱ्यांक गाठले। We will close this road down. The reason why is because we've had enough. If in the 21st century you tell me now, you tell these people with basic necessity of water, we are fighting for 3 hours in 2 days time, what logic is it? Problem is water. आणि आताचे 1-2 दिसाचे न्हय हे 3 वर्सांक कोणाक 2 वर्सांक कोणाक 6 म्हयने येना। आयच्या कालच्या जाल्यार कोणाचे वाल ऑपरेटर करी अशी तो आयकना, तो शोरूम म्हणून कोण इन्चार्ज आहा तो आयकना। मिनिस्टरशे वचो ते खाली प्रॉमिस करतात, वर्ड्स आर प्रॉमिस, ओन्ली टॉकिंग प्रॉमिस, एक्शन कांयच ना। आतां आमी लास्ट हें फायनल डिसिजन सगळें जमो जाल्यार की आमी आयज तर आमकां 2 दिसांनी उदक येना, आमी रोड ब्लॉक करतले। पयलीं आमी इंटरनल मिनिस्टराक एप्लिकेशन घालतले, त्याच्या उपरांत एक्शन घेतल्यो, तेन्ना मागीर आमच्या लोकांक ब्लेम करूंक जायना। 2 दिसां भितर उदक मेळ्ळें ना जाल्यार खंय ते रस्तो आडायतले। लोक सगळो बेजार जाला वागातोरचो, कित्याक दे आर नॉट हॅविंग वॉटर। रेस्ट ऑफ सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ अंजुना उदीक येता। तांकां कितें दिसता की थोडे लायन्समॅन जे आहा लायन्समॅन्स आहा कितें तरी तेंचे वाल सिस्टम तेंचे सारकें ना आनी सोडपाचे एक एरियाक सोडटात, एक एरियाक सोडिनात। सो दे वॉन्ट दॅट वॉटर शूड कम आनी वाल सिस्टम जे कोण ऑपरेट करता तेणी सारकें ऑपरेट करचे। डब्ल्यूआरडी मंत्र्यान तांकां पीडब्ल्यूडी मंत्र्या कडेन उलोवन कितें तरी उपाय काडटा म्हूण सांगून धाडल्यात। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टराक हांव आतां वचून मेळपाचो आसा आनी ताका सांगपाचो आसा की ही जी समस्या आहा ह्या लोकांची ही कायमचो कितें तरी सोल्युशन काडपाची गरज आसा आनी ते दृश्टीन आमी पावलां उखलूंक जाय म्हणून आतां हांव वचून मिनिस्टराक मेळटा आनी तेचे कडेन कित्याक लागून हें सगळें शिरकालां तें पळयता आनी ते दृश्टीन पावलां उखलून ह्या लोकांक बेगीन न्याय मेळचो अशी इच्छा आसा आनी ते दृश्टीन आमी मार्ग काडपाचो प्रयत्न करता। इतले मजगती खोरजुव्यात तीच परिस्थिती, थंय लोकांचे उदकाक हाल। निमाणे खोरजुवेकारूय पीडब्ल्यूडीच्या दारांत पावले। आमदारान प्रॉमिस केले पण आज 8 दिसांनी कांय फरक पडना। हे 3 वाडे एक्चुअली 20-25 दिसांनी एक्चुअली उदकूच येना। उदक येना म्हणटात म्हटल्यार एक्चुअली येता पण तेका जोरूच ना, सामकें निर्जीव काय म्हणजे एक बालदी जर पडटलो जाल्यार 15-20 मिनटां लागता अशी परिस्थिती जाता। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। वास्को खारीवाड्यार फर्नेस ऑयलीचो चोरयां वेव्हार धरलो। क्रायम ब्रांचीन वास्को खारीवाड्यार फिशिंग जेटीर एका अड्ड्यार धाड घालून फर्नेस ऑयलीची बॅरलां जप्त केली। क्रायम ब्रांचीन धाड घातली तेन्ना ऑयलीची बॅरलां मिनी टेम्पोत घालप चालू आशिल्ले। पुलिसांनी टेम्पो सयत एकल्याक धरला। ह्या रॅकेटाची पाळमुळा उस्तप चल्ला। घेवया कमर्शियल ब्रेक।